इजायास इस्रायलाक दवरलेलो आशीर्वाद. चॅप्टर 44. आनी आतां जाकोबा, म्हज्या सेवका, हांवें विंचून काडलोल्या इस्रायला, म्हजें आयकून घे. जाणें तुका रोचला आवयच्या कुसव्यांत थावन, जाणें तुका आकारला आनी जो तुज्या आदाराक पावता, तो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. भिवू नाका जाकोबा, म्हज्या सेवका, हांवें वेंचून काडलोल्या जेशुरुना. कारण ताणेल्ले जमनीर हांव उदक सोडटलों, सुकलोले भुंयचेर उदकाचे व्हाळ व्हांवयतलों. तुज्या पुतां धुवांचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलों, तुजे संस्थीचेर म्हजो आशीर्वाद देंवयतलों. उदक आसा थंय जशें कोण तोंड केल्लो ता, व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक जशें इवर वाडटात, तशीं तीं उपजोन वाडोन येतलीं. कोण एकलो म्हणटलो, हांव सर्वेस्पराचो, दुसरो कोण जाकोबाचें नांव आपणाक घेतलो, आनी कोण हांव सर्वेस्पराचो म्हूण आपल्या हातार खोंचून काडटलो, आनी इस्रायल हें आडनांव लोक ताका दितलो. एकूच देव आसा. सर्वेस्पोर, इस्रायलाचो राजा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर, ताचो तारोक अशें सांगता. पयलो आनी निमाणो तो हांवूच, म्हजे भायर आनीक देव नाच. म्हजे सारको कोण आसा? ताका फुडें सरून दी आनी स्पश्ट उलोवंक दी, आनी आपले पुरावे म्हजे मुखार मांडून दी. पुर्विल्ल्या काळांत हांव कोणें तरी घडचें आसलें तें सांगून दिलें जायत, आनी फुडाराक घडटलें तें कलीत करूंक कोण तरी आसा काय? थरथरू नाकात, भिवू नाकात, तुमकां हांवें सांगूंक दवरूंक ना काय? आनी मागान थावन तुमकां हांवें तें कळीत केलां की ना? तुमीच म्हजीं साक्षीदारां. म्हजे भायर आनीक कोण देव आसा काय? खडप आनीक दुसरें ना, म्हाका जाल्यार ताची खबर नाच. मुर्तींचें पळकेपण. मुर्ती कोत्तात ते सगळे कांयच न्हय. तांकां धादोशी कोत्तात तीं तांच्या हातांचीं कामां कित्याकूच उपकारनात. मुर्तींक मान दितात तीं सारकीं कुड्डीं आनी नेणार मनशां. देखून तीं लोजेक सांपडटलीं. जोडीची आशा दवरिनासतना कोणें तरी केन्नाच एका देवाक आकारला वो एक मुर्ती खोडयल्या जायत. तिचे सगळे भक्त कशे लोकांक सांपडटले पळयात, कारण ते मुर्तीकार फकत मनीस. तांकां सगळ्यांक जमा जावन फुडें येवं दी. कितलेंय भें आनी लज तांकां भोगता ती पळयात मागीर. लोहार कोळशांचेर एक कुराड कोत्ता, तुथ्यो घेवन ताका आकार दिता. आपल्या बलिश्ट बावल्या लोखंडाचेर धोपके मारून ती कुराड तयार कोत्ता. मागीर ताका भूक लागता आनी ताचो जीव थकता. उदकूय पिवंक ना देखून ताचें सगळें बळ मोडोन वेता. लांकडाचो शिल्पी आपलीं जोखां घेता. चुन्या लापसान मुर्तीचो आकार चितारता. तांकी धरून ती नकसूंक लागता आनी रोंदो भोंवडावन ती तपासता. अशी मनशा आकाराची, मनशा स्वरुपायेची प्रार्थना जाग्यार दवरूंक उपकारता तसली मुर्ती करूंक दिता. ताणें देवदार कापले रानांत आपणाक दवरलेल्या झाडां रुखां मदले
एक सरू आनी एक शिंदूर वेंचून काडले. एक देवदारूय लायलो आनी पावसान तो बरे भाशेन वाडयलो. जळोवाक उपकारता तेन्ना तो तांचें थोडें लांकूड शेक घेवंक वता. तें चुलींत घालून ताचेर भाकरी भाजता. पूण ताचोच एक देवूय कोत्ता आनी ताका भोजता. एक मुर्ती कोत्ता आनी तिका पांयां पडटा. अर्दें लांकूड चुलींत घालून जळटा. ताचेर तो मांस भाजता. तें खाता आनी पोट भरून धादोशी जाता. त्याच बरोबर तो दोगाक बसता आनी म्हणटा, ह्या भोगांचेर दोळे लावन आसता. काय बरो हांव शेकतां. उरलोलें लांकूड घेवन तो एक देव करता. ताका पांयां पडटा, ताची पुजा कोत्ता आनी ताका प्रार्थना करून अशें म्हणटा, तूंच म्हजो देव तर म्हजें तारण कर. ते कांयच नकळत, कितेंच समजनात. तांचे दोळे सामके धांपलोले आसात. कितें सारकें तें वळखूंक तांचें काळीज धांपलोलें आसा. तांचे मदल्या एकल्याक पर्यान अक्कल ना. कोणाकूच गिन्यान ना. कोणूच अशें चिंतूंक बसना. अर्दें लांकूड हांवें जळयलें आनी कळश्यांचेर भाकरी आनी मांस भाजून हांव जेवलों. आनी उरलोल्या लांकडाची हांव आतां कांटाल्याची वस्त कोत्तां आनी लांकड्याच्या कुडक्याक पांयां पडटां. हें म्हजें सारकें आसा? तो गोबराक आशेता. ताचें काळीज फसवलां आनी देखून तो वाट चुकला. ताका तारण मेळचें ना. म्हज्या हातांत आसा तें फकत एक फोट. अशें तो कदींच चिंतचो ना. सर्वेस्पराक विस्वाशी रावंक उलो. जाकोबा, ह्यो वस्तू मनान दवर. इस्रायला, तूं म्हजो सेवक म्हूण उगडास दवर. हांवें तुका आकारला, तूं म्हजो सेवक. इस्रायला, हांव तुका कदींच विसरचो ना. तुजे गुन्यांव एका कुपावरी आनी तुजीं पातकां धोवा सारकीं. हांवें उबून नाच केली. म्हजेशी पोत्तून ये. कित्याक हांवें तुका सोडयला मोळबा संतोसाचे उल्हास सोड. कित्याक सर्वेस्परान आपलें कर्तुत्व केलें. पाताळा व्हडल्यान बोब मार. संतोसान आड्डून गायात. पर्वतांनो आनी रानांतल्या सर झाडां रुखांनो. कारण सर्वेस्परान जाकोबाची सोडवण केली आनी इस्रायलांत आपली महिमा फांकयली. सर्वेस्पराचो संवसाराचो रचणार आनी इतिहासाचो धनी. अशें सांगता सर्वेस्पर तुजो तारक. कुसव्यांतसून तुका आकारला तो. हांवें सर्वेस्परान सगळें रचलां. हांवें एकल्यानूच मळब विस्तारलां. हांवें पृथ्वेक आकार दिला तेन्ना कोण तरी आसलो म्हज्या आदाराक? जो घाडयांचे शकून फिसकोतायता आनी पारक्यांक पिशे करून सोडटा. पंडितांक घुस्पायता आनी तांची विद्या पिशेपण म्हूण दाखयता तो हांवूच म्हज्या सेवकाचें उतर थिरायतां आनी म्हज्या दुतांच्यो येवजण्यो शाती पावयतां. हांवूच जेरुसल्याक सांगतां, तुजे भितर लोक रावंक येतलो आनी जुडाच्या नगरांक तुमकां नव्यान बांदून हाडटलो. आनी घट्टान जाल्लें जेरुसलेम नव्यान उबें कोत्तलो. समुद्राक हांव सांगतां, सुको जा. तुज्यो नदी हांव सुकयतलो. सिरुसाक हांव म्हणटां, म्हजो गवंडली तूं. सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो पाळटलो. जेरुसल्याक तो म्हणटलो, तुका हांव नव्यान बांदून काडटलों आनी देव मंदिराक तुका नव्यो बुन्यादी मारून दितलों. देवाचें उतर हें.